हॅलो गोंयकारा. आयज हांव आमगेलें गोंयचें चिरग्यां गोडशें कोरया. हें म्हाका सदां रुचीचें. आमी दिसला आतां सांजोणा हें आमी गोडशें खाताले आमगे माय सदां कोन्न दिताली आनी तें तोंडाक एकदम म्हणजे गरमी अशी दिता आमकां. आनी आमगे साश्टीन त्या चड करून हें आमी गोडशें म्हणटाय पूण एक चिनगे वो ग्रीन दाळ म्हणटा हिंगा. सो हें 150 ग्रॅम आहा. हें बॉयल करपाचें. हो मागीर तांदूळ घालपाचो. 2 स्पून तांदूळ आहा आनी 2 स्पून कोकोनट आहा आनी वो अगेन 150 हो जॉगरी हें गोड हें माडां गोड. सो हें गोड घालपाचें. आनी म्हाका आल्फ्रेड रोजागे कांतरां उगडासूं येता गोडशें म्हणून. सो हें आमी सारकें ओरिजिनल आमी आयज गोडशें कोरया. करपाक आतां हें हाफ बॉयल हें जालें मूग चिनगे. हांवें आतां हे तांदूळ धुवन तांदूळ घायले हांवें तितून आनी येतेशें सॉल्ट फॉर टेस्ट घात तेका हांव. सॉल्ट चोयता केशें आहा तें. हें चिनग अशें करून फुट्टा आसतना ते तांदूळ घालपाचे. तें बरें शीत आनी तांदूळ ते एकठांय जाता आनी आतां तें मीठ घायलें म्हणटरी चोयता तें टेस्ट चोयता. हें तेजें उडयलां. आतां मातशें हें फूट दी हांवें शीत. आतां हें जालें तांदूळ आनी हें दाळ न्हू ही चिरगांची मातशें फुटोल्या निकळोल्या आनी आतां तो कोकोनट जशें की कोकोनट हांवें तें दूद घायल तितून कित्याक तो फ्रेश न्हू म्हणून. दूद घालून हांवें तो ग्रायंड केला आनी तितून घालता तें आनी एक खरगोत दिया आनी तेजेर हांव आतां तें गोड घालता. तेजेर तें गोडाक फूड घालता. तें गोड मातशें रिबर आहा म्हणटरी तें स्पून कितें आनी अशें करून बरें अशें करून मोव अशें कर तेका. हितून मोव जाता तें. मागीर जालें म्हणटरी हांव पळय हें करता तुका. आतां हें हांवें बरें टेस्ट करून चोयलां आनी एकदम टेस्ट करून चोयलां हांवें आतां तें असो कांशां घालन नाजाल्यार तुज्यान मोगां कितें घाल बरें आमगे आतां गोडशें खावपाचें. टेस्ट कोता. सारकें आमगे गोंयचें सामकें गोडशें जालें एकदम बरें. आनी हांव समजून तुमी कोण हातलें म्हणून. देव बरें करूं.